एअरबीएनबी ही अमेरिकन वेबसायट. हे वेबसायटीर अपार्टमेंट घरां ट्युरिस्टांक भाड्यार दिवपा विशीं माहिती आसता. ट्युरिस्टांक हे वेबसायटी वयल्यान तांचे बजेटा भितर जाय तसली घरां अपार्टमेंट बंगले भाड्यार घेवंक मेळटा. एअरबीएनबी भशेनूच आनीकूय खुबश्यो वेबसायटी भाड्याच्या घरां विशीं माहिती दितात. वेबसायटीर घर फ्लॅट बंगलो बूक करतना वळखपत्र मागिना, तशेंच बाकीचे व्हेरिफिकेशनूय जायना. सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट भाड्यार रावपी लोकांची म्हायती दिवची म्हूण घर मालकांक दर वेळा ऑर्डर दिता, पूण त्या उपरांत कांयच जायना. सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाचे ऑर्डरी उपरांत पणजे पुलिसांनी हालींच पणजे वाठारांत तपास केल्लो. कांय फ्लॅट मालक ट्युरिस्टांक ऑनलायन फ्लॅट बूक करून दिता, पूण व्हेरिफिकेशन करूंक कसलेच डॉक्युमेंट घेना म्हूण तांकां दिसून आयला. त्या फ्लॅट मालकांची नांवां रिपोर्टांत बरोवन अशा तरेच्या प्रकाराक लागून दहशतवादाचो धोको निर्माण जावंक शकता म्हूण पुलिसांनी नमूद करून तो रिपोर्ट सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाक धाडला. कायदो मोडपी फ्लॅट मालकां आड कारवाय करची म्हूण पुलिसांनी संबंदीत पंचायतीक बरयला. ह्या फ्लॅट मालकांनी लायट आनी उदक घरगुती वापरा खातीर म्हूण घेतला, पूण ते वेवसायीक कारणां खातीर वापरतात म्हूण पुलिसांनी पंचायतीक सांगलां. पुलीस नेमान टेनंट व्हेरिफिकेशन करून कायदो मोडप्या आड कारवाय करपा खातीर संबंदीत खात्याक रिपोर्ट दिता म्हूण पणजेचो पीआय सिद्धांत शिरोडकारान प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.